कोविड दुयेंतींचो वाडटो आंकडो पळोवन तशेंच सरकारी इस्पितळां सयत खाजगी इस्पितळांतूय दुयेंतींची झुंडी पडपाक लागिल्ल्यान कोविड दुयेंतींचेर उपचार करतात ताचो खर्च DDSSY येवजणेंतल्यान वाशील करपाचो निर्णय गोंय सरकारान घेतला. भलायकी खात्या कडेन कोविड कार्यक्रमा सकयल नोंदणी केल्ल्या खाजगी इस्पितळांकूय DDSSY कार्ड सक्तीचें केलां, अशी माहिती मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. आमी कोविडाची ट्रिटमेंट ही आयच्यान म्हणजे जे एडमीट आसा किंवा हाज्या फुडली तेंची बिल्स जी आसा ही फक्त ज्या पद्दतीन आमी DDSSYचे नॉर्म्स आसा ताजेर दिवपाक सुरवात करतले. त्या ती DDSSY कार्ड हे जी हॉस्पिटलां समजा कोविडा खातीर आयल्या पयलीं DDSSYचेर नासली जाल्यार तांच्यांनीय बी ऑन बोर्ड करून घेवचे आनी कोविडाच्या ट्रिटमेंटाचे पेमेंट्स हे आमी DDSSY कार्डा वयल्यान पेमेंट करतले. कारण सरकारी यंत्रणे वयलो वाडटो पेशंट्स हे लक्षांत घेवन आमी हो निर्णय घेतला, जेणे करून गोंयांतल्या लोकांक जो गरीब सुद्दां जरी आसत जाल्यार ताका हॉस्पिटलांत वचप परवडपाक जाय म्हणून आमी DDSSYच्या थ्रू ताका ट्रिटमेंट दिवपाची ठरयल्या.